काय ना आमचे माझे कलीग आणि सिनियर आमचे लीडर श्री मॉविन गुदिनो आणि माझे मित्र बाब दाजी साळकर यांनी जे फाटी लागून जी सुडाच्या माध्यमांतल्यान जो आमचे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आशिल्ल्यो हांव बी नवो आशिल्लो मंत्री अर्बन डेव्हलपमेंट जावन आणि त्यांचे मार्केट कॉम्प्लेक्स फिश मार्केट कॉम्प्लेक्साचो विशय खूप चर्चा जाली आणि त्यांनी इनिशिएटीव घेवन मागीर तेजे नंतर आमकां ते सँक्शन आमी करून घेतले आणि 7.73 crores काय कितें तरी त्या एस्टिमेटाचो आतां हो प्रकल्प आयज आमी सुरवात फावंडेशन घालता. त्याच बरोबर वेगळे प्रकल्प आमी आनी एक प्रकल्प घेतलेलो आसा कमर्शियल कॉम्प्लेक्साचो ते बी 18 कोटीचे आणि एक खुशी दिसता पळोवपाक की आमच्या मदीं आयज मॉविनाचे एक वेगळे तरेचें विजन आहा. त्याचबरोबर बाब दाजी साळकर ह्या वास्कोच्या परिसरात हे 18 कोटीचो प्रकल्प त्यांनी स्वता पास करून घेवन आमी आमच्या लेवलाचेर आमी जे कितें सहकार्य ताका करूं शकले आमी करून तांकां आमी दिल्ले आसा आनी त्यांनी इनिशिएटीव घेवन तो बी प्रकल्प पास केल्या. जो स्वातंत्र्य पार्क आनी फील गोमेस रोड हे दोन्ही गोष्टी आमी बोर्डान ऑलरेडी घेतलेले आसा आनी एका बी आमी बेगीन अप्रुवल दितले म्हणजे 31 मार्चच्या पयलीं टेंडर जावचे असो आमचो प्रयत्न आसा. सदां आमकां गायड काय गोष्टीचेर खुबशे गोष्टीचेर आमचे चर्चा जाता. तेंचे बी एक प्रकल्प आसा जी सुडांतल्यान तेंचो लेकाचो तेंचो एक विशय आशिल्लो ते बी आमी खंयच्यान तरी एक प्रोजेक्ट जर एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट जर ह्या वर्सा खातीर घेतल्या ते आमी खंय तरी तेंचे कडेन चर्चा करून तो लेकचो ते प्रोजेक्ट घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सर आयज इलेक्शनाचे आमचे जे प्रचार चलतालो तेन्ना आमी कितें उलयताले आमी दोगोय वांगडा मेळून काम करतले इनफॅक्ट तिगोय काम करतले म्हणून आज मुर्मुगांवचो MLA आमी हे बेल्टान जे केन्ना जावं ना तो विकास करून दाखयतले म्हणून. तुमी जाणा वास्को हेजे पयलीं कितें जातालें कांयच जायनासलें. हाल्ली कितें जायत आसा कंटिन्युअस बेजीस. हांव जशें म्हाजे दाबोली पळयता तेन्ना म्हाका दिसतालें वास्को कांय जायना. आतां खुशी भोगता हांगा वास्को दाबोलेय जाता वास्कोय जाता आनी मुर्मुगांवय जाता. BJP सरकार म्हणल्यार ऑलराऊंड डेव्हलपमेंट आमकां सगळे कडेन विकास केल्लो जाय आनी आज खुशी भोगता एक मार्केट कॉम्प्लेक्स 18 crores थिंगा येता. ऑलमोस्ट 8 crores मार्केट कॉम्प्लेक्स हिंगा येता बायणा तशेंच हांगा म्हणजे पार्ट ऑफ वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी हें दाखयता उदरगतीची जोर कशी आमची सुटलेली आसा आनी तेन्ना गोंयचे आनी मुर्मुगांव तालुकाचे खास करून खूब विकास जायत आसा आनी अशें आमी विकास करीत रावतले. मुखेल कितें जेन्ना सहकार आनी आमचे मित्रता उरता तेन्ना एक सोंपेपण मेळटा. आज आमची मित्रता आसा तेका लागून आनीकूय सोंपेपण मेळटा. विश्वजीतूय आसा तो एक बरें काम करता तेन्ना आतां अर्बन डेव्हलपमेंटानूय तो काम करता आनी हांव आतांच तेजे कडेन चर्चा करतालो. आमचे फेज 2 वाडेम लेकाचे ते उरला ते इनफ्लो ऑफ वॉटर एंड आउटफ्लो ते इनग्रेस ऑफ वॉटर म्हणटा तेका ते लास्ट टायम फेज 2 तशीच सांडलेली. जेन्ना फेज 1 केला फेज 2 करपाक जाय आनी आनीकूय दुसरे प्रोजेक्ट आमी आयडेंटिफाय करतले. आतां हांव म्हाका खुशी जितले म्हाजे जाता तितले हिंगाय जाता ते कित्याक अल्टिमेटली लोक आमचो न्ही वास्को म्हणल्यार कितें अलग आसा वो सेपरेट आहा दाबोले म्हणल्यार सेपरेट आहा मुर्मुगांव आमी सगळे एक तालुकाचे आमकां फूल तालुकाचो बऱ्यांतलो बरो विकास जाल्लो जाय. फिश मार्केट लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी कितलींशीं वर्सां उरलेले आयज ते फायनली लेग फाउंडेशन. हाव हॅपी आर यू हाव इम्पॉर्टंट वॉज दीस फॉर यू? आज खूब उमेद जाता की आज आमचे दोन्ही प्रोजेक्ट हे स्टार्ट जाता म्हणून आनी आमी जेन्ना इलेक्शनाक सांगिल्लें की BJP डेव्हलपमेंटा खातीर आमी हें करता म्हणून आज खंय तरी सगळे कडेन गोंयभरचो जो डेव्हलपमेंट जाता वास्को खंय तरी आमी फाटीं उरिल्लो आमच्या हाजे खातीर म्हणून आमी सदांच मॉविन सराक प्रेस करताले जेन्ना हांव सरकारान नाशिल्लो की आमचे तूं वास्कोन इंट्रस्ट दी म्हणून तेन्ना तो सदांच सांगतालो आपूण दिवपाक रेडी आसा पूण तुमी एक्सेप्ट करपाक म्हणून आपण पूण तेन्ना तें जावना. पूण जेन्ना आमी जिखून आयले तेन्ना एका बरोबर आमी काम केलें तांचे गायडन्स आमकां लाभीत आसा आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत सर तेन्ना एक दीस म्हाका याद जायना हांव ताचे कडेन गेलो आनी ताणें म्हाका ना पळोवया अशें म्हूण सांगलें म्हणून ताणें म्हाका सदांच सांगता तूं प्रोजेक्ट हाड आपूण तुका क्लियर करून दिता आनी अजून पर्यंत तशेंच घडिल्ले आसा. 2-3 प्रोजेक्ट्स आमचे रेडी आसा. इवन सर विसरलो सांगपाक चीफ ऑफिसर्स बंगलो जो इतले वर्सां रडकडीत उडिल्लो फायनान्सा खातीर तो पसून तांणी आपल्या हातान घेवन तोय बी क्लियर केला. सो अरावंड 3 प्रोजेक्ट्स आमचे स्टार्ट आसा आनी हांव सगळ्यांक तांचेय देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो मुखेलमंत्री जो सदांच आमच्या फाटल्यान आसता हांव सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा आनी वास्कोची जी उदरगतीची आमची पावलां आमी मारल्या ताका सगळे लोकूय सपोर्ट करता. हे सगळे MLAs मंत्र्यांचोय आमकां सपोर्ट मेळटा
आनी त्या खातीर खंय तरी हांव वास्कोकारा खातीर खूब खुशी आसा. थँक्यू.